आयज आमी सगळे 6 जाण आमदार आयज भायर सरल्या आनी जे तरेन आमकां भायर काडले आयज मार्शल आउट केले जो स्पीकर आसा आयकोपाक रेडी ना म्हटल्यार ही आयज हुकुमशाहीचो जो सरकार चल्लेलो आसा आनी स्पीकरूय हुकुमशाहीच्या सरकारान आपूण जावन आमचेर प्रेशरायज घालता आनी एक टायमार स्पीकर म्हणटालो की आपूण दोगांकूय ऑपोजिशन आसूं रुलींग आसूं हेंकां दोगांकूय आपूण उलोवपाक चान्स दितालो आयज हांगा कांयच दिश्टी पडोंक ना आमकां डायरेक्ट भायर काडून उडयले जेन्ना बजेट डायरेक्ट पास करतात ते म्हटल्यार कितें आयज आमकां फुडें एसेंब्ली उरपाची ना फुडली जे 2 दीस काडटले काय कितें काडटले तेही गॅरंटी ना आयज हो सरकार जो आसा हो बुलडोजर सरकार जाल्लो आसा तांकां फक्त चिड्डोन मारपाक जाय अशी परिस्थिती जाल्या आमची जेन्ना बिलां आसा आनी बिलांक लागून आमी प्रोटेस्ट करतात सगळीं आनी सकाळच्यान आमी एक रुलींग पासून दिवंक ना म्हटल्यार तेंचो प्री प्लॅन आसलो की कशेय भशेन ही एसेंब्ली आसा ती कटेल करपाची ती भायर मारपाची लोकांचे विशय आसा ते आयकोपाक रेडी ना समज तांकां अशें आहलें ना ते फुडें दवरपाक जातालें हो बजेट जें आसा सो वोटन अकाउंट मागीर दवरपाक जातलो मात हांगा अशें दिसून येता की थोडे जाण आसा जे रीड आउट करता आनी तांकां खंय ना खंय फिक्सिंग करून ही मॅच फिक्सिंग जी करता तितून इतलेंच कळटा की हांगा भितुरल्यान आपणाक जाय तशी मनमानी करपाची सेटिंगां करपाची आनी सेटिंगां करून गोंयकारांचे जे प्रश्न आसा हे गोंयकारांचे प्रश्न भायर मारपाचे हे तर दिसून येता दुसरें म्हटल्यार जेन्ना आमी 39A जे शॉर्ट डिस्कशन मागलेलें आनी ते म्हाका एश्युरन्स दिल्ले हेय आमी आयज घातलेले आनी ते एश्युरन्स तेणें स्पिकरानूय सांगलेलें की आपूण पळयता म्हणून घालपाचें म्हणून पण हे एश्युरन्स पासून तेंच्यान भायर मारले म्हटल्यार ही फोटिंगपणाचो सरकार हो फोटिंगपणाचो सरकार गोंयकारांची चिंतूंक जाय ह्या सरकारान जे गोंयकारांक काबार केल्ले आसा आयज रस्त्यार हाडलेले आसा म्हटल्यार प्रत्येक गांवांत तुम्ही पळयता आसतले विरोध चालू आसा प्रोटेस्ट चालू आसा पण जो आमकां हांगा प्रोटेस्ट करपाक मेळना आमकां हांगा उलोवपाक मेळना आनी जेन्ना आमी उलोवंक वयता जी बिलां जी आसा जे कायदे आसा जे कायदे करपाक आमकां निवडून दिल्ले आसा हे गेले ते 4 वर्सां खंयचोच कायदो आमकां करपाक मेळोंक ना आमी प्रायव्हेट मेंबर बिल जे आसा ते एकूय हाडपाक दिवंक ना आनी हो डिक्टेटोरियल जो रूल आसा सालाजार शाही म्हणटा पळय ह्या बीजेपीन लाभलेली आसा हांव प्रत्येक गोंयकारांक उलो मारता हे जी फोटिंगपणां करता न्ही हेंच्या वांगडा कोण भितूर जाल्ले आसा ही फोटिंगपणां करपाक लागून हे भितूरल्यान आपणाक जाय तशी मनमानी करता आपणाक जाय तशी सेटिंगां करता हेंकां एक्सपोज करपाची गरज आसा आनी हेंकां घरा बसोवपाची गरज आसा कित्याक हे समज घरा बसना हो बीजेपी सरकार घरा बसना ना जाल्यार आमी गोंयकार उरपाचे ना गोंयकार सोंपतले ही विधानसभेन आमी एक रुलींग मेंबर आयज अशे तरेन आमकां भायर काडटा म्हाका थंय टीसीबी डिपार्टमेंटाच्यान भायर काडलो आयज आमकां सगळ्यांक झोरोन भायर काडलेले आसा ही परिस्थिती आयज गोंयकारांचेर जाल्ली आसा आमचेर जाल्ली आसा एक आयकोपाक पासून येना सो हांव परत एकदां गोंयकारांक मागता आमी सगळ्यांनी एकजूट रावचे पडटले आनी हेंकां धडो शिकोवचो पडटलो कित्याक आयज विधानसभेन आसा विधानसभेच्या भायर पासून हेंकां दाखोवपाक जाय की गोंयकार एकटे आसा आनी गोंयकार हो आवाज करपाक समर्थ आसा म्हणून कोण करता सेटिंग दिसता मरे आतां एकटो कोण आसा भितूर तुम्ही पळोवंक ना कोण आसा तो तुमकां येवन सांगले तुमकां येवन सांगले आतां एकटो कोण भितूर रावला आमी सगळे जॉयंटली 6 जाण भायर सरले आनी ओदो बसून जेन्ना आतां एसेंब्ली आमकां उरपाक जाय लोकांचे प्रश्न आमकां मांडपाक जाय हांगा अशें येवन सांगता की कटेल जाता बाकीचे कडेन आतां महाराष्ट्रान एक व्हडली एसेंब्ली चलता बाकीचे स्टेटीन चलता हेच्या पयलू अशी एसेंब्ली चल्लेली आसा आनी हे कसलें रुलींग म्हटल्यार तुमी एसेंब्ली कटेल करपाचे जो आख्खे डिमांड जे आसा हे फुडले आमचे डिमांड्स आसा ते उलोवपाक जाय आसले आमकां मांडपाक जाय आसले कट मोशन आसा बिलां आसा ती उलोवपाक जाय आसली ही उलोवंक दिना म्हटल्यार असली कसली सेटिंगां चलता तुमी सगळ्यांनी पळयल्या कितें चल्लां तें डेफिनेटली हांव डायरेक्ट सांगता तेच सेटिंग न्हू तुमकां दिसना आयज थंय एप्रोप्रिएशन तो एकटो कित्याक उलयता सगळ्यांनी हांगा रावंक जाय न्हू 7 हांगा रावपाक जाय आसले विरोधान आमी आसा आमी रुलिंगान ना ते रुलिंगाचे आयकोपाक आमी विरोध करपाक आसा आनी विरोध आमी एवरी टायम करता आनी एवरी टायम जेन्ना आमी विरोध करता तेन्ना एकटे रावपाक जाय आयज थंय एकटो भितूर रावता आनी आमी सगळे भायर आसा अशें जायना सगळे वांगडा रावपाक जाय